एली आयच्या दिसा तरी तुका शांतीक पावयतल्यो त्यो वाटो तुवें मात ओळखून घेतलोल्यो जाल्यार पूण ना तुज्या दोळ्यांक त्यो आतां लिपलोल्यो आसात तुझे दुस्मान तुका वेळो घालतले आनी जायते तरेचे वायट करतले कित्याक देव तुका भेट दिवंक आयलो पूण तो दीस तुवें वळखलो नाय इस्रायल पोरसा बसयलोल्या सुटवंडराची वाट पळोवन आसली ही देवाची पोरसा बोरक्या रसाचे हुकुमशाये काल गुलाम आसली ती सुटका सोदताली ताणी जेजू शिकवण दितना आनी विस्मिता कोत्तना पळयल्लो देखून ती ताका आपलो राजा करूंक सोदताली पूण तांचे फुडारी ताका मानून घेतले ते ताका ओगे रावतले जेरुसलेम लोक ताची शिकवण आपणायतले आतां जेरुसलेमांत भितर सरून जेजू आपली शिकवण सुरू करता लोक ताका आयकून ताचे फाटल्यान उडपोंजांनी धांवून वेतालो पूण फारिसेवांक ताच्या मुखेल यात्रिकांक आनी धर्मशास्त्र्यांक मात ताची शिकवण मानो नासली ताची शिकवण तांच्या कायद्या आड वेता आनी तांचे गुन्यांव आनी दोंगेपण तांच्या तोंडार मारता देखून तांकां ताचो राग येतालो देखून ते जेजू कसो दवरून शिवेशी मारचो ते येवजिताले पूण तांकां फोडचेची भिरांत आसली कित्याक ती जेजू आपलो मेसियस व गुरुशी म्हूण मानताली पूण जेजू आड ते गुरमेल करूंक सोदता
आनी मांडी शांती पावता. बारांतलो एकलो जुदस इस्कारियत तुडवाचे आशेन तांकां वचून मेळटा. कित्याक ताच्या काळजान सोयतान रिगलोलो. मुखेल याज्ञीक आनी हेर अधिकारी ताका दुडू दिवन कबूल जातात. रुपयाच्या 30 नाण्याचे आशेक लागून जुदस जेजूक विकूंक फुडें सरता आनी जेजूक दवरत दिवंक बरो सोयेक पळयोन रावता. बाबा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिनवासता. कित्याक सगळें तुजेच कडसून येता. सांगताक हें ताचें निमाणें जेवण. तुमचे बरोबर हें म्हजें निमाणें जेवण. हांव मोरूंक वेचे आदीं तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. म्हजे बरोबर ताटांत हात घातला तो म्हजो घात घेतलो. तो मनीस सोलमूक नासलो जाल्यार अदीक बरें जातें. तुवेंच सांगलें, जुदास, तूं करूंक वेताय तें बेगीच कर. बाबा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिनवासता. कित्याक सगळें तुजेच कडसून येता. जेवणा मेजा वेलो जेजू उठून आपले आवरण काडटा, बँकाक रुमाल बांदता, तोस्तान उदक घेता आनी शिसांच्या पांय धुता. सोमी जावन हें कित्याक करता काय तो? आमकां तो कसली देख दिता काय?
हांवें कितें केलां तें तुमी समजल्यात न्हू. हांवें तुमकां एक देख दवरल्या की तुमी वेचे आनीक एकामेकाचे पांय तुजे आनी म्हजे गोवाय जावचे. आयचे रात्री तुम्ही सगळे म्हाका सोडून वेतल्यात. सायबा, सायबा, ते तुका सगळे सोडून गेले जाल्यार पासून हांव तुका कधीच सोडचो ना. हांव तुका सोच सांगता, कोंब्यान साथ घालचे आदी तूं 3 फावटी म्हाका वळखो नाय म्हण सांगतलो. कितें घडटले, शेजूचेर कसो आकांत आयलो आसतलो. हो थंय वचून हांव मागणें करीसोर तुमी हांगाच बसात. कोंतीन बरोवन म्हजो जीव मरणाचे तोणीर पावला. तुम्ही हांगा थांबात आनी जागृत रावात. सीमा तू न्हिदलाय म्हणटोच एक तासभर तुमच्यानी म्हजे बरोबर जागे रावंक जालें ना मू. जागृत रावात आनीक मागणें करात. मोराची आसा करो पूण कूड सोद वचुया.
म्हजो घात घेतलो तो हो कोडे लागी पावलो तुम्ही कोणाक सोदतात हांव तो नमान तुका गुरुजी इष्टा करू कायलाय ते काम तू कोर जुदास उंचाच्या पुताचो उमो घेऊन तू घात घेताय मग कुशीत सोरात Pedro, तुझी तोरवार पोत्यांत घाल तुझी तोरवार पोत्यांत घाल कित्याक तोरवार काडटा ते तोरवारीन मोते रे तूच अशें सांगताय वायट केला तो तुवें तुमचो राजा तुम्हीच ताका धरून हाडला तुमचो राजा तुम्हीच ताका धरून हाडला
तुका जाय तशें करा सैनिकांनी ताची वस्त्रां काढून ताका एक जांबडे आंगोस घातले आनी खांड्याचो मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घातलो आनी हातांत एक बोळी दिली ते ताची खेबडां करताले लुती उडयताले आनी तापटां मारून ताका खेळटाले आनी ताच्या खांदार तो बारादीक कुरीस दिवन ते ताका कालवार पर्वतार घेवन वचूंक वाटेक लागले तीच ती जेजूची कोश्टांची वाट ओ विया दोलोरोसा जेजू आतां चलून वेता सोनवार मोडटालोय तो आता पळे नाटकाळीन आमी तुका धरून हाडून आमी तुका क्रुसाचे मरण मागला मरण कोणाचे पोतेन देवचार काडटालो रे तू
माचेर घेतलो आमच्या पत्नाच्या बारान तो जोंधे शेवतलो कोण तरी ताका मजत करतलो जायना मोज्यान कुरीस घेऊन मोज्यान बेसाय पडून कितली गोंद भोगची ना जाय ही आवय कितले मोंटीचे काळीज दुखचे ना जाय कोण ताका आधार दितलो कोण ताचो खुरीस घेतलो जायना होता तू होय तू आता यो यो बेगीन यो चल घे ताचो कुरी तुझ्या खांदार आणि दी ताका तुझो आधार चल तुझे दुःख मोजो
ती गोष्टाची वाट जेजू कितली चलून आयला तो बारादीक खुरीस घेऊन इतली वाट चलून नाका तर नाका पुरो जाला खुर्साच्या बारान तो दुसरे पावट जोमनीर शेवटता जेजूची शिकवण ऐकून जायती जाणां ताच्या फाटल्यान येताली तातूंतल्यो जायत्यो अस्तोऱ्योय ताचो पाटलाव करी आपलो गुरू असले गोश्ट व्हडव्हडे संस्थात्या फुडेवून ताचे काळीज दुखता आनी बोबो हुयेली मारून ती रोडणे करता जेरुसलेमच्या अस्तोऱ्यानो आमच्या पातकांचो बार जेजूच्या खांदार आसा कितली म्हूण आमची पातकां ह्या पातकांच्या बारान जेजू तिसरे पावट जोमनीर आपलोता
दितलो सोगले ताका साडून पळून गेले जेजू आता एकसुरो जालो
पुढचे म्हजे हांवें तुका कितें वायट केलां कसली हांवें तुका दूख दिल्या सांग म्हाका जबाब दी Via Dolorosa ही गोष्टांची वाट चलून जेजू कालवार पर्वतार पावलो ताचो जीव आता मरणाचे दोनीर पावला एली लामा sabachthani म्हाका ताण लागल्या सोपातले बाबा तुझ्या हातान धरता म्हजो आत्मा जुदेवानी जेजू कुर्सार मारलो तो निरपराधी ताका पातोक नासले तो एक निर्मूळ मेंढरो आमचे पासत कश्ट व्हडवडे सोसून आपले रगत आनी निमाणो उदकाचो तेंपो भरोवन जेजून आपलो मोग आमकां बुडापो केलो त्या निश्ठूर जुदेवां पोरी आमी जेजूक आजून कुर्सार मारता विया डोलोरोसा जेजूच्या कोश्टांची वाट आमी पडयली आनी नियाळली इतल्यानूच संपलें काय ताचो प्रभाव आमच्या जिवितांत दिसून येवंक आनी आमच्या चालीन आनी वागणुकीन ताचो लाभ हाडूंक कसलीय तरी सुदारणा दिसून येवंक नाका हे कोश्टांच्या वाटेर मेवतली मनशां आमकां संदेश दितात तो आमच्या काळजा मनान रिगोवया आमच्या जिवीत नवें करूंक वावरुया दिल्ले कार्य हांवें शार्ती पावयली कुर्सार मरून म्हज्या बापाची हांवें तुमकां पोत्तून एकटें हाडली तुमकां जिवीत दिवंक हांवें म्हजेंच बलिदान दिलें देखून पातोक सोडून दियात आनी सदांच बरें करूंक वावरात हांवें दिल्ल्यो आज्ञा सांबाळात आनी मागणें करून जागृत रावात देव म्हजो आनी तुमचो काकलुत्सार बापूय त्या वेंचीक पुता भाशेन आपली मोगाची बँक मारून तुमकां उजून रावता तोर येयात बापाच्या घरांत परतून येयात
आनी पातोक करूं नाकात. आतां वचात, हांवें दिल्ल्यो आज्ञा पाळात आनी तुमच्या गोराब्यांत, समुदायात आनी समाजांत मोचे नीज गोवाय जायात.